सांगे मतदारसंघाच्या मळकर्णे पंचायतीत गांवकरवाडा ह्या जाग्याचेर आसा आणि कोणू गांवकर हाजे घर श्रमदान कन्सेप्टाच्या अंतर्गत बांदपाचो काम प्रत्यक्ष चालू आसा आणि ह्या वेळाचेर आमचे मदीं उपस्थित आसात ह्या भागाचे आमदार आणि गोंय सरकाराचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष देसाय तशेंच आमचे ह्या भागाचे प्रमुख कार्यकर्ते आणि आमचे मंडळाचे सेक्रेटरी सरपंच राजेश भाव आणि तशेंच विविध पंचायतले आणि काणकोण म्हालांतल्यान पंच आयले आसा सरपंच आयले हे सगळे प्रत्यक्ष श्रमदान कन्सेप्टाचे व्हॉलंटियर्स हांगा सांगे म्हालाचे आणि काणकोण भागाचे प्रत्यक्ष हांगा काम करता आसतना दिश्टी पडटा। श्रमदान हो कन्सेप्ट हो कितें वेगळो अशें कांय न्ही, आमी जुन्या पद्दतीन पळय गेल्यार जातली की गांवांक गांवपण आशिल्लें मनीसपण आशिल्लें आणि प्रत्येक मनशाक एकमेकांक जगोवपाची अशा प्रकारची एक खूब बरी संस्कारक्षम अशा प्रकारची परंपरा आमची आशिल्ली आणि ती हल्ली तशी खंय तरी लूप जायत चल्ली आसा आणि ती पुनर्जीवीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान गांवांतलो एखादो जर फाटल्यान उरलो मनीस आसूं की तो ताज्या आर्थीक परिस्थितीमुळे किंवा ताजे एखाद्या अपंगत आसतलें एखादो विधो आसतलो जायती ते आपले घर बांदपाक शकना की तो बाकीच्या नेतो फुडें वचूंक शकना ह्या मनशाक आमी गांव म्हणून जे आसा न्ही कशी मदत करपाक शकता। आज ह्या भागांत आमचो सरपंच आसा, सरपंच तशेंच पंच म्हणजे लोकशायेन निवडून दिल्ले आसा ते आमी अशा तरेचे म्हणजे विधायक काम आमी करूं शकता म्हणजे कन्सेप्ट जो आसा न्ही तो लोकां मदीं रुजोवपाची प्रयत्न करता ताचो भाग म्हणून जे आसा न्ही आज आमी ह्या भागांतलें काम करता। प्रत्यक्ष आज आमी काणकोण म्हालांतल्यान म्हणजे फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां दिलीं, आतांय खूब मोठ्या प्रमाणात काणकोण भागांत काम चालू आसा। धार बांदोड्या भागांत सुद्दां जे आसा न्ही आज प्रत्यक्ष 2 घरांचें काम चालू आसा। तशें प्रियोळ मतदारसंघांत सुद्दां आमी काम घेतलेलें आसा। त्यामुळे हे सगळें जे कन्सेप्ट आसा की सत्यांक जो आयलो तो कार्यकर्त्यामुळे आज आमी जे दिसता पळय गवणे बाकी सगळे आसा न्ही हे प्रत्यक्ष आमचे व्हॉलंटियर्स आसा हे सादे ऑर्डिनरी कोणी ते धरून हाडले गवणे न्ही म्हणजे तांचेर एक बरो पद्दतीचो म्हणजे आमी पूर्वापार अशे प्रकारची आमची जी बरी गांवपणाची मनीसपणाची जी परंपरा आशिल्ली ती पुनर्जीवीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी तांणे म्हणजे कशें आमी सगळे मिळून जे आसा न्ही मदत करूं शकता की आमी आमची परंपरा आशिल्ली की 10 जाणटी देव म्हणजे हाजो अर्थ अशें 10 जाण एकठांय गेल्यार कितेंय काम करणे शक्य आसा आणि तीच परंपरा हांगा कायम फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थान हांव सुभाष भाई आणि तशेंच राजेश भाव हांचे आभार व्यक्त करता की आमच्या कार्यकर्त्यांक हांगा येवन सुद्दां काम करपाची आमकां एक संदी ताणें तांचे मुळे दिली। ताणें घर म्हाका खबर नाशिल्लें राजेश बाबान दिला फोंडू बाबाचें आमकां म्हणजे ताजी घरकान्न ना 2 ल्हानशीं भुरगीं आणि ताका 2 ल्हान भुरग्यांक सांबाळप आणि बाकीचे ताजी खूब मोठी शेती अशें बारीकसो ते काम करता त्यामुळे तो आपले मेन घर मुख्य घर आसून जर ते मानूंक शकलोच ना त्यामुळे आमी राजेश भावान सांगलें की हें घर आमी बांदुया आणि तें घर फाटल्या पावसान पडलेलें आसा त्यामुळे ताका आदार दिवया ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार केलो आणि आज प्रत्यक्ष आमी सगळे जे कार्यकर्ते आसा हांगा जमिल्ले आसा त्यामुळे परत एक हांव सुभाष भाई आनी तशें राजेश भाव हांचे आभार व्यक्त अशें आमचे सगळे व्हॉलंटियर्स आसा की ताणें उत्स्फूर्तपणे ह्या सगळ्या कामांक जे आसा न्ही आमी आमी वचुया अशा प्रकारचो एक बरो ह्या कन्सेप्टाक साथ दिवपाचें म्हणजे हांव स्वताक भाग्यवान समजता की अशा सगळे कार्यकर्ते आनी लोक आसा म्हणून ही गजाल शक्य आसा। आयज आमचे भितर आसात की आमचे सभापती रमेश भाई तवडकर तशेंच आमचे राजेश सरपंच आमचे बाकीचे सगळे पंचायत सदस्य आमच्या ह्या पंचायतींतले म्हाका दिसता 7तले 5 पंचायत सदस्य आयज माथ्यार चिरे कायली घेवन हांगा आयले आसात। तशेंच आमचे काणकोणचे सगळे सरपंच पंचायत सदस्य सगळे कार्यकर्ते हे एक श्रमधाम ह्या कॉन्सेप्टाच्या अंतर्गत मलकर्णे गांवांत भितर आयले म्हणजे काणकोणच्यान हांगा येवन एक वेगळे तरेचें समाधान एक वेगळे तरेची मेहनत जिद्द करून एका आमच्या पोंडू गांवकर ह्या आमच्या भावाक एक कायम स्वरूपी निवासस्थान उपलब्ध करून दिवप हे ध्येय घेवन ताणें आयिल्ले आसात। हांव खूब अभिनंदन करता रमेश भाईचे फक्त आपल्या मतदारसंघाचे पुरते कोणी म्हणटलो की मता खातीर करता बाकीचे सगळे म्हणटले पण जेन्ना संपूर्ण गोंयान भितर अशे जे पीडित लोक आसात जे लोक स्वताचे निवासस्थान उबारपाक आर्थिक परिस्थितीमुळे शक्य जायना अशा लोकांक आधार दिवपाक भायर सरलेले आसात
आणि स्वताक आयज रमेश भाई आपले मिसेस आसतल्यो आणि भुरगीं आसतलीं माथ्यार कायली घेवन हांगा येता आसतना आमकां दिसता खूब बरें दिसता की एक आदर्श राजकारणी किंवा आदर्श समाजसेवक कसो आसचो हाचो प्रत्यय आमकां येता आणि तांच्याच ह्या अशा उत्स्फूर्त अशा म्हणजे इनिशिएटिव्हांतल्यान सगळे लोक स्वताहून सामील जातात. हांव पळयतात आमचो फ्रँकी डेप्टी सरपंच आज कायली घेवन आनी चिरे घेवन हांगा एका बरोबर 2-2 चिरे घेवन येता शक्य आहा म्हणून अशा पद्दतीन हें आमकां काम करपाक मेळटा. खूब बरें दिसता. आयज सीमा आसतले आमचे रिदिमा आनीक वंदिता हे सगळे पंचायत सदस्य राजश्री आमच्या एक सरपंच हांगा माथ्यार हे घेवन येता. खूब बरें दिसता. हांव खूब खूब अभिनंदन करता कारण आमच्या गांवांत भितर तुमी पावल दवरले हाच्या फुडें ही जबाबदारी थोडी थोडी आमी शेअर करीत आमी स्वताहून असो हो कॉन्सेप्ट राबोवपाचे क्षमता आमचे भितर येतली ह्या म्हाका पूर्ण खात्री आसा. कारण तुमचे सहकारी तुमचो आशिर्वाद तुमचे ब्लेसिंग तुमचे मार्गदर्शन इथपर्यंत ठीक आसा. 1-2 घर बांदता म्हणल्यार ठीक आसा. ताजे नंतर तुमचे आशिर्वाद आनी आमचे कश्ट आमची मेहनत आमची टीम बिल्ड जातली आणि आमी मोठ्या प्रमाणात ही घरां घेवपाक शकतले. अशेंच तुमकां खूब आरोग्य आयुश्य लाभो. कारण आमी गांवकरी सिस्टम म्हणटाले एक बार्टर सिस्टम म्हणटाले की जॉयंट फॅमिली आसा गांवांतले सगळे लोक दुसऱ्याच्या शेतान वताले गवत शिंवपाक वताले त्याच प्रकारचे आयज सगळे गांव आनी एकठांय आयिल्ले आसा आनी कोणा खंय तरी काम करतात. आयज म्हगे तुवें केलें तुगे फाल्यां हांवें करपाचें ह्या कॉन्सेप्टांतल्यान म्हणजे पयशे आर्थीक परिस्थिती ना जाल्यार पसून सादारणता स्वताक जाय अशें आणि 25-40 वर्सां टिकपा सारखे घर आमी स्वता तयार करतात. अटल आसरा आसतले आणि खूबश्यो स्किमी आसतल्यो पण ज्या वेळार भाटकाराची परमिशन ना जमीन स्वताच्या मालकीची ना घरान भितर जर दायजांची डिस्प्यूट आसा भावाची डिस्प्यूट आसा स्वता घर बांदपाक शकना तेन्ना हो कॉन्सेप्ट आमकां अत्यंत गरजेचे. कारण वय म्हणटले की सरकाराक कित्याक शक्य ना सरकाराच्या हातून दरबारान भितर एडमिनिस्ट्रेटीव जे रिक्वायरमेंट आसता जे कंप्लीट कॉम्प्लाय करपाक जायना ताचे खातीर फंडींग जायना त्या लोकां कडेन पावोवपाचो हात दिवपाचें कार्य रमेश भाई तवडकरान केल्लें आसा. हांव खूब खूब मना काळजांतल्यान तांचे खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा की आमी ह्या सांगे भागान भितर अशी पयले टप्प्यान भितर 2 घरां घेतिल्लीं आसा. एक आमचो फोंडू आनी दुसरे आमचे नेत्रावळी आसा. सुधा गांवकर म्हणटे फक्त तेजी आवय आनी एक चली आसा आणि तांकां दुसरो आदार ना ह्या करतले. म्हाका दिसता की ह्या जुनाच्या पयलीं ही दोनी घरां पूर्ण जातलीं. ह्या घराचें आयज फावंडेशन सुरू आसा आनीक आमी ह्या घरान भितर सगळ्या आमचे जे कार्यकर्ते हांगा जमलेले आसात निस्वार्थीपणान फक्त एक घरा खातीर न्हय तर म्हाका दिसता गेले ते 1 वर्सभर राबत आसात आणि स्वताच्या एक सुटीच्या दिवसान ते दुसऱ्याच्या समाधाना खातीर कार्य करतात. ते म्हणजे सगळे काणकोणचे भाव हांगा मलकर्णे आयले बद्दल हांव खूब खूब मना काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं. Yes. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.